सगळ्या बुरजांनो सर्वेस्पराक वाखाणात भावा भयणीनो देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या बुरजांनो सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात सर्गितां गावून भितर सरात संतोषाने या देवा मुखार सर्वेस्पराक वाखाणात भावा भयणीनो देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या बुरजांनो सर्वेस्पराक वाखाणात भावा भयणीनो देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या बुरजांनो. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. भावांबडीनो देव आमकां दिसा दिसपटी वेगवेगळे तरेन आपली ओळख दिता जाल्यार दिसा दिसपटी देवाचे वळखीन आमी वाडून वळखनासल्यार देवाक आमी ओळखूंक पावूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपेन भर म्हण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोरपतवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. भोव करून आयच्या दिसाक आपलो चोल दीस मनयतात, काजाराचें वरस मनयतात, काजाराचो उत्सव समरमतात. जावं 25 वर्सां जावं 50 वर्सां समरमतात. तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. जायतीं जाण आमचे पिडेक लागून कश्टावतात. तरेतरेचे प्रश्न आनी आडखळी तांकां आसात. ही पिडेक लागून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां सोंसतात. हे पिडेक बोली सांपडलेलीं आसा. मोगान आपुरबायेन जायतीं भावां भयणां तांची सेवा करतात. सुपर सायक्लोन जावचो आसा. नॉर्थ इंडिया, वेस्ट बेंगॉल, कलकत्ता ह्या दुसऱ्या जाग्यांचेर जायत्यो आडखळी ह्या दिसांनी आमकां आडखळींक फुडो करचो पडटा. जायतीं भावां भयणां मरून गेल्या. जायत्या जाणांनी मागूंक लायला.
ह्यो सगल्यो गरजो सगळी इंतेन्सांवां मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत देवा बापा फुड्यांत धरुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी दोगांच्यान समरमता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोषभरीत काळजांनी ताका घेवंक दोयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलूच्या सांगाताक वेताले तांणी ताका आतंकपुऱ्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परत गेले. पावलू आरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळे वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तो तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धर्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओडको नासलेले देवाक अशें बरोव नासलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखो नासतना बसतात त्या देवाक हांव तुमकां परगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचलां तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेल्या भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशांतान सगळे मनीसकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोपचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमच्या मदल्या कांय कवियांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कलेन आनी एकमतीन केल्ल्या भांगराच्या, रुप्याच्या आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळार देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळे कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराचे प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, ह्या विशयी आमी दुसरे फावट तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोड सोडलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटून भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मदें आर्योपागीत दियोनीज, दमारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. ते उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतोरें.
देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब. स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. म्हणुया, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार जावन सर्वेश्वराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखणणी करात. ताका वाखणात सगळे तुमी ताचे दुतानो, सगळे तुमी ताचे दोलमारानो ताची वाखणणी करात. म्हणुया, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमी वेल्या राजा आनी सगळ्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. म्हणुया, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेश्वराचें नांव वाखणू, कित्याक ताच्या एकल्याच्याच नांवांत थोर व्हरतें. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. म्हणुया, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बोड आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताचे वेंगेन घेतलेली पोरजा. म्हणुया, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर, सर्वेस्पराचो सोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसा, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायना. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आयची दोनी वाचपां आमकां देवाचे वळखीन वाडोवंक आदार करतात. वळखून आसलेल्या देवाची आमी ओळख घेवची आनी ओळख घेवंक आमकां देवान जी आपलो पवित्र आत्मो भासायला हाची खबर ही दोनी वाचपां आमकां सांगता. वो करून शुभ वर्तमानांत बाबा ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याची खबर आयकत आयल्या, कित्याक ह्या आयताराक न्हय पूण ताच्या फुडल्या आयताराक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची धोबाची परब आमी समोर उमता. आनी ह्याच कारणान एके भाशेन जेजू आमकां तयार करता. पवित्र आत्म्याक आमी आशोवंक, पवित्र आत्म्याक आमी ओत्रेकूंक, पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेवंक. आनी देखूनच ह्या दिसांनी परतून परतून पवित्र आत्म्याची खबर जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगत आसा. हो पवित्र आत्मो आमकां देव कोण, पवित्र आत्मो आमकां जेजू कोण, पवित्र आत्मो आमकां देवाची ओळख दितलो. सोत कितें तें हो पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें देवाचें आसा तेंच तो आमकां सांगतलो, आमकां ताचो संदेश दितलो.
हें की जावन आसा खाशेलेपण ह्या पवित्र आत्म्याचें, कित्याक तो जें कितें आमकां कळयतलो तें सगळें ताचे कडसून घेतलो म्हूण, ताचे कडसून तो घेता तें आमकां कळयतलो म्हूण जेजू सांगता. बाबा म्हणून असलेच पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून हाच्या पयल्या वाचपान 2 दूताच्या इतिहासान आमकां पावलो आनी ताचे बरोबरचे सांगाती वेगवेगळ्या शारांनी वचून हेच देवाची ओळख दिवपाचो प्रयत्न करतात. बो करून आयचे पयले वाचून आमकां आतेन शारान ताची खबर सांगता. पावलो ओळखून घेता तुमी सगळीं धर्मीक मनशां, जायती तुमी देवाची भक्ती करतात, जायत्यो धर्मीक यादगिरी रिलिजियस स्पिरिच्युअल मॉन्युमेंट्स आसा. हें सगळें पळोवन पावलो म्हणटा आपूण खुशाल, कित्याक धर्मीक मनशां तुमी. पूण ही सगळी भोंवडी करता आसतना वळखो नासलो देव अशें बरयलेलें आसलें एक विधी आपल्याक सांपडली आनी ताचेर तुमी योत्न भेटयतात. आनी ह्या कारणाक लागून जे वळखो नासले देवाक तुमी भोसतात ताची जे वळखो नासले देवाची तुमी भोसवण करतात, ताका भोसतात, त्या देवाची ओळख हांव तुमकां दिवंक आयलां म्हूण घेवन पावलो तांकां सांगता. आनी खऱ्यांनीच बाबा म्हणटा हें पयलें वाचप ही पोरसां जरी धर्मीक आसली, भावार्थी आसली, जरी देवाक मानताली, पूण कोण तो देव ही ओळख नासली. ह्या देवाची ओळख घेवन पावलो ही पोरचेक दिता. देव आमकां राखता, सांबाळटा. देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यान, देवाक सगळें थावें काळ वेळ देव जाणा. केन्ना कितें घडचें हें सगळें देवान थारायलेलें आसा. हे भाशेची ओळख घेवन पावलो ही पोरचेक दिता. आनी उगडास करून म्हणटा आमी देवा साकून पयस ना, देवूय आमचे साकून पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. 3 वस्तू पयले वाचपान बाबा म्हणून घेवन पावलो हे देवाची ओळख दिता आसतना सांगता ह्या देवा सवे आमी जियेता, ह्या देवा सवे आमी भोंवता आनी ह्या देवा सवे आमी आसा. 3 वस्तू गरजेच्यो, म्हत्वाच्यो, कित्याक आख्खेंच आमचें जिवीत देवाचे सोर भोंवती रेवळ्ळलें आसा. आनी हीच ओळख घेवन पावलो हे पोरचेक दिवंक प्रयत्न करता. आनी पयल्या वाचपाच्या शेवटाक आमकां उगडास करता जायत्या जाणांनी देवाचेर भावार्थ दिवलो, भावार्थाक तांणी वेंग मारली, कित्याक वळखो नासले देवाक ही पोरसां ओळखूंक पावली. बाबा म्हणटा दिसा दिसपटी जायत्यो संद्यो, जायती घडयता आमकां देवाचे वळखीन वाडोवंक. पवित्र सभा सोरभोवती घडलेल्यो वस्तू आमकां आदाराच्यो जातात. दिसा दिसपटी देवाचे वळखीन वाडुया, दिसा दिसपटी देवाची ओळख आमी घेवया. आनी ह्याच वळखो नासल्यानूय पूण वळखतात तसल्या देवाक आमी भोसूंक, ताचीच भक्ती करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां फावो कर म्हूण हे मिस्साचे भेटेन मागुया. भेटवणेच्या वेळार गावया तुकांच बापा C30 आणि 8 पान 40 आणि 4 C38 पेज 44. तुकांच बापा सोर मोचे दिता तुका येगारे, तुकांच वता सोर मोचे तुझे से कर काशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुझो मोयबो परगट करू शुकोबो सगळ्यांक दिवून. तुकांच बापा सोर मोचे दिता तुका येगारे, तुकांच वता सोर मोचे तुझे से कर काशेले. मुझे भवमरेने मुझे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं
तूं आमकां तुजे एकाच उगणीत देव सैमांत वांटो घेताय. जशें आमी तुका खरेपण ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजना आदल्या योजनाक सोपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सुर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरोन ससूक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत. समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut porgotuja, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची
आपापल्या घरांत रावून हे मिसा बेटीन मांडूक येतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोनृत, भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. बाबा मुडीनो, देवान आमकां आज पासून राखल्यात आनी सांबाळल्या. देवान आमकां दिसा दिसपटी आजून पासून आपली ओळख दिल्या. कित्याक इतल्या वर्सांची क्रिस्ती भावार्थी आमी. वेगवेगळ्यो घडण्यो, वेगवेगळे संस्कार आमकां एके भाशेन देवाचे ओळखीन वाडूंक आदाराचे आनी उपयोगाचे जातात. आनी हेंच आमच्या जिवितांत घडलां. देव सदांच आमचे सांगाताक आसा. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हें भावार्थाचें तेणी, ताचे ओळखीचें तेणी पवित्र आत्मेन आमकां बोल्ल्यान उसनी साबार देणी देवान आमकां फावो केलेल्या खातीर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज उडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदाकाळ तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशिलो कोट सोडूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. जेजू मोच्या किरकोळ म्हजो आत्मो मनशांक
जाल्यार ताची विटूचे ती दोरी तुजे काडीच मोवावतले म्हाका तसो सोडून वचू नाका दोरी तुजे काडीच मोवावतले म्हाका तसो सोडून वचू नाका तान भूक लागल्या म्हज्या ओंत्यांक जेजू म्हजें कांटूच स्वर्गा वेल्या उण्या हे जेजूये तुका आशून रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजूये तुका आशून रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकुतीचे मागणे सर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीचीं आनी निराशेचीं तुफानां शांत कर बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता सुमया जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सोवें तांकां परवांसो मेळो जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थुया कोनवाड्या बाबा सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सुरेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार शेवटाचे गायन गावुया सांगातान चलुया F18 पान 9 आनी 4 F19 पेज 94 आतां गातीव सांगातान चलुया एका मोनान सगळीं मोगान आमी जिवुया एकाच दुनिया देवा सगळीं